Welcome back to Janu Speak. We are in the studios of Prudent Media discussing the effects of government's welfare schemes on society. And with us are Paresh Prabhu and Sunil Dole. तर परेश बाब आमी उलयताले की वेस्टर्न वर्ल्डाक जे पळय वेलफेअर स्कीम्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हाजे खातीर अशी परिस्थिती जाल्या की गव्हर्नमेंट्स फील दे कॅनॉट सस्टेन इट एनी लॉंगर. ओवरऑल इकॉनॉमिक क्रायसीस आसा सगळे कडेन. अशें हातूंत आमच्या सरकारान जे वीच इज सपोज टू बी कंपेरेटिवली हालीं पर्यंत वी वर अ पुअर इकॉनॉमी, वी आर जस्ट अ ग्रोईंग इकॉनॉमी. आमच्या सरकारान अशें करत रावप, आमच्या लोकांनी ते घेत रावप, हेच कशें चलपाचें म्हणजे कितें जातलें इकॉनॉमिकली कितें जातलें? नाही, इकॉनॉमिकली तो तर चिंतेचो विषय आसाच. म्हणजे सरकारच स्वता मान्य करता की अनुदान दिवप हाचे फुडें चड तेंप शक्य ना. पूण राजकीय पक्षांचो एकंदर जर विचार करपाचो जर हें पळयत न्ही, ते निवडणूक जिखपाचो अजेंडा म्हणून ते स्किम्स करूनच ते जिखून येतात न्ही. तामिळनाडू सारख्या राज्यानूच न्ही, सगळ्या राज्यान, गोंयान सुद्दां आतां फाटल्या इलेक्शनाक हेंच जालें की नांव वेगळें आसा स्किमीचें, पूण शेवटी खंय तरी एक लोकांक एक आमीश दाखोवप आनी तातूंतल्यान तांची मतां, एक गट्टा मतां आपल्याक कशी मेळटली हाचो विचार केलो वता. म्हणजे आर्थीक दृश्ट्या ते फाटल्या गव्हर्मेंटान तर अशी परिस्थिती आशिल्ली, स्किम्स डिक्लेअर केल्ल्यो, फायनान्शियल तरतूद नाशिल्ली बजेटान. ह्या गव्हर्मेंटान निदान ते बजेटान तरी तरतूद केल्ली आसा. म्हणजे हाका लागून लोकांक एक संवय जी लायिल्ली आसा न्ही, राजकीय पक्षांनी हाचो विचार करपा जाय की आर्थीक परिस्थिती बाबा देशाची कितें आसा आनी आमी कितल्या पर्यंत अशा तरेचे स्किम्स हे करतले, फ्रीबीज कितल्या पर्यंत दितले हाचो एक सिरियसली विचार जावपा जाय. शेवटी पॉलिटिशियन शेवटी असो विचार करचोच ना. पॉलिटिशियन असो विचार करतलो की आपणे जर वेलफेअर स्कीम बंद केली आपली सुइसायड जातली. तेच चल्लां. म्हणजे आतां इवन तुमी पळयतले फाटीं एक खंय तरी बातमी वाचिल्ली की सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो 58 प्रमुख स्किम्स आसा, दर 4 एका स्किमीक राजीव गांधीचें नांव. म्हणजे हातूंतल्यान सरळ दिसता की तुमचो हेतू कितें आसा ताच्या फाटल्यान, की खंय तरी आपल्या पक्षान हें केलां हें लोकांक सांगपाचो, एक ताच्या मनाचेर ठसोवपाचो आनी ताचो मतांतल्यान मतां मेळोवपाचो होच दृश्टिकोन आसा. तर हो दृश्टिकोन मुळान राजकीय नेत्यांचो बदलचो पडटलो. ना, पूण थोड्यो स्किमी अश्यो आसूं सुनील बाब ज्यो वीच आर लिंक्ड इन सम वे टू प्रोडक्टिविटी. फॉर एक्झाम्पल जी रुरल नरेगा जी आसा ती वेलफेअरय करता इन अ वे. लोकांक म्हणटा की तुमी काम करात, काम केल्यार तुमकां पयशे मेळटले. प्रत्येक स्कीम गव्हर्मेंटान अशी लिंक करपा जायना की बाबा वेलफेअर आसा पूण तुमी कितें तरी करपा जाय हाजे खातीर. येस, आय कॅन टेल यू. EGS आसा, एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम, ती आतां तुमी म्हणटा तशी ती प्रोडक्टीव आसा, पण बाकीच्यो ज्यो स्किमी आसा ते म्हाका दिसना की तितले प्रोडक्टीव आसा. सो पॉलिटिकल लिडर आमचे जे आसा तेणी विचार करपा जाय, पण ते करिना. कित्याक पॉलिटिक्स हो आतां बिझनेस जाला, प्युअर इन्व्हेस्टमेंट आनी रिटर्न्साचे. आणि पीपल्स आर बिकमिंग मोर अँड मोर लेझी. ताका लागूनच माझे असे म्हणणे आसा की ही जनजागृती जावपा जाय आणि NGO कॅन प्ले मोर इम्पॉर्टंट रोल. रिस्पॉन्सिबल एनजीओज, इधर रिस्पॉन्सिबल सोशल ऑडिट. एक हे आसा की should welfare schemes remain only a political agenda or should it become a social agenda? कशी जातली? सगळ्या येवजणे जे आसात न्ही तांची एक सोशल ऑडिट जावपा जाय. ताचो बाबा प्रत्यक्ष कितें फायदो जाता, तातूंतल्यान कितें तरी ते समाजाच्या जीवनमानान सुदारणा जाल्या काय कितें हाचो विचार जावपा जाय. आतां नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन UPन केदे व्हडले स्कॅम जाले, 10,000 कोटी. दोगांची ते मर्डर सुद्दां जाले, 5 जाणांचे मर्डर जाले थंय आमचे चीफ मेडिकल ऑफिसरांचे. म्हणजे बऱ्यांतली बरी स्कीम जरी फॉर्म्युलेट केली, ते इम्प्लिमेंटेशनान जर अशे प्रकार जाता आसत जाल्यार हातूंतल्यान निष्पन्न कितें जावपाचें हाचो म्हणजे ताची एक ती येवजण्यांचो एक कांय वर्सांनी बाबा एक 5 वर्सांनी ताचो एक रिव्ह्यू जावपा जाय आनी तातूंतल्यान बेनिफीट कितें मेळ्ळो कितें ना हाचो विचार जावपा. टिपिकल जो गव्हर्नमेंट फेलियर आसता बाय वे ऑफ इनएफिशियन्सी, बाय वे ऑफ नेपोटिझम, बाय वे ऑफ करप्शन, हे सगळे प्रत्येक स्किमी भितर आसात. आमचें कशें जाता की दर 5 वर्सांनी वेंचणूक जाता, एक सरकार येता, स्कीम इम्प्लिमेंट करता, 5 वर्सां जाता म्हणसर ताचें बाबा कितें जालें तोपर्यंत दुसरें सरकार आयल्यार ते स्किम्स पुसून उडयता. तेंच सरकार जरी आयलें तातूंत वाड करप, ते पयशे वाडोवपाचे आनी होच विचार करता. तातूंतले इम्प्लिमेंटेशनाचो जो भाग आसा तातूंतल्यान कितें फायदो जालो, समाजाची परिस्थिती कितें बदलली हाचो विचारूच जायना, तो जावपा जाय. न्ही हाजेर म्हणजे आमी पर्टिक्युलर स्किमी बद्दल उलोवपाक लागले जाल्यार आय वूड लायक टू म्हणजे हालीं जी स्कीम मे बी फॉर द रॉंग रिजन्स जी हातूंत आसा, न्यूजां आसा, म्हणजे लाडली लक्ष्मी जी पर्रीकरान स्कीम अनावन्स केल्या, अशे म्हणजे हे स्किमी बद्दल जे विमेन्स ग्रुप्स आहा तांगेली एक आवाज आयला की
तांकां कन्सल्ट केल्ले काय ना खबर ना, सिन्स दे आर द पीपल हू शुड बी पण बेनिफिटिंग. लाडली लक्ष्मी स्कीम जी आसा ही फक्त गोवा गव्हर्नमेंटाची स्कीम नाही, 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 हाच्या पयलीं मध्य प्रदेश आसा बाकी. सो न्ही हांव येतो ह्याच मुद्द्याचेर की आमी ब्लायंडली दुसऱ्याले स्किम्स कॉपी करच्यो काय ना. दुसऱ्या स्टेटांनी परिस्थिती वेगळी आसा. गोवा इज सपोज टू बी अ मच मोर एडवान्स स्टेट एज फार एज गोवा इज इंडिया इज कन्सर्न. म्हणजे लिटरली इवन अदरवायज सोशल जे इंडिकेटर्स आहा गोंयचे खूब हाय आसा बाकी हेजे पेक्षा. एक म्हळ्यार आमी ते डायरेक्ट कॉपी करची काय ना. सेकंड थिंग इज की हे स्किमी व्हेरी म्हणजे इंटेन्शन जे आहा की एम्पॉवरमेंट ऑफ द गर्ल चायल्ड अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ फिमेल फिटिसायड इज व्हेरी म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी. हाका हें दिवचें. पूण ताका फॉर एग्जाम्पल मॅरेजा कडेन लिंक लावन समाजात एक जो बायलेचो सेकंड रेट सिटीजन म्हूण जो हें आसा की बायलेक लग्न जाल्यारच एक कितें तरी स्टेटस मेळटा, हाजी एक दुजोरो जाता काय. दुसरें म्हणल्यार 1,00,000 रुपया खर्चाक दिवचे तेन्ना लग्नाक इतलो खर्च येवप हे फ्रॉम द गव्हर्मेंटल पॉयंट ऑफ व्यू इज इट एन एक्सेप्टेबल थिंग. सरकारी दृश्टीन रेजिस्ट्रेशन केलें जाल्यार लग्न हें जालें. रेजिस्ट्रेशनाक खर्च कितलो येतलो. गोवा आतां हेच जर पयशे ते चलयेक अशेंच दिल्ले नो म्हणजे मोडॅलिटी बद्दल म्हणले ना, ओन्ली डिलिंग इट फ्रॉम द मॅरेज अँड गिव इट टू द गर्ल चायल्ड फॉर हर ओन अपलिफ्टमेंट. कशें खर्च करचे, ताणें लग्नाक खर्च करचे काय ताणें आनी कित्या खातीर खर्च करचे, धंदो घालपाक, ही लीव इट टू द एडल्ट. गोवा आमी फुडारलेलो म्हणटा पूण आमची मानसिकता जर पळयत गोंयकारांची जाल्यार लग्न ही व्हडली समस्या चलयांच्या बाबतींत. म्हणजे प्रेस्टिजा खातीर ताका भांगर जितले गोंयांत घातले वता तितले आनीक देशांत खंयच घातले वचना. ही सामाजीक एक ही मानसिकताय आमकां विचार करचो पडटा. चलयेचो बापूय जेन्ना आसता ताका ती स्किमींतल्यान एक फायनान्शियल सपोर्ट मेळचो हो दृश्टिकोन गव्हर्मेंटान एब्सोल्युटली म्हणजे दृश्टिकोन बरोबर आहा. पूण तातूंत जर म्हणजे तुका लग्नाकय जायला वापरपाक मेळटा. नोबडी इज बॅनिंग यू फ्रॉम युजींग इट फॉर मॅरेज एक्सपेन्सीस. पूण दितना ताजे खातीर पूण दिवप ना. दितना एक चलयेक आपल्या जाय तशी हांव हाजेर कितें आयलो की स्कीम फॉर्म्युलेट करता आसतना सोशल ताजी जे हें आसा रेलेवन्स आहा, सोशल जे ताजे इम्प्लिकेशन्स जाता हाजे बद्दल सरकार केन्ना कित्याक विचार करना. फक्त लोकांक जाय तेच दिवप इतलेंच वेलफेअर स्किमीचे एम आसपाक शकता. ना आय एम एग्री विथ यू. तशें एक्चुली जावपाक जाय पण ते तशें जायना. तेचें कारण राजकारण्यांची जी मानसिकता आसा हे तेचें कारण. आनी गोंयान आमी म्हणटा खूब डेव्हलपमेंट जाली, गरिबी कमी आसा, पण तुमी ग्रामीण भागात मुद्दाम पळयात की आमचे जे ट्रेडिशन्स आसा ते आमी वी कांट एबॉलिश इट. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आय मेजर अंडरस्टँड. प्रॉब्लेम इन गोवा. कित्याक आतां लग्न म्हणटकूच तेका दिवाण जाय, टीव्ही जाय, मागीर ते वजे, हे सगळे म्हणजे खूपच व्हडलो प्रॉब्लेम हो आसा आनी नो बडी कॅन अवॉयड इट. नाही पण सरकारान एक प्रयत्न करपाची गरज आहा की सोशल इविल्स जी आसा ती इन्स्टेड ऑफ आय मीन सपोर्टिंग देम दे शूड ट्राय टू तांचे म्हणणें अशें डायल्यूट की करपाक. जी चलयांक गर्भानूच मारपाची जी हें आशिल्ली ती प्रथा बंद जावची. म्हणजे ती तातूंतल्यान जर बंद जाली जाल्यार देयर इज नथिंग लायक तो इट. सांगला की हो हाका लागून आमी ती करता म्हणून. प्रत्येक सरकारचो दृश्टिकोन वेगळो आसूंक शकता. सो तुम्ही म्हणटा ते हांगा येता की बाबा एक 5 वर्सांनी किंवा 10 वर्सांनी रिव्ह्यू जावन हाजो खरोच बाबा इफेक्ट जाला काय ना, ते पयशे जर खरेच ताका यूज जातात जाल्यार इट इज. तामिळनाडूचें एक उदाहरण आसा की थंय तांकां 20 किलो तांदूळ म्हयन्याक दिवपाची सरकारान घोशणा केली. जालें अशें की थंय जे काम करपी जो शेतकरी आशिल्लो तो काम करना जालो. 20 किलो तांदूळ म्हयन्याक सहज फुकट मेळटा न्ही, काम कित्याक करा. किंवा हांगा बेकारांक खातीर भत्तो दिवपाचो जो विशय जो सरकारान हें केला तातूंतल्यान होच भंय आसा की 5,000 रुपया. हांव एक इन्सिडेंट जाणा. म्हगेल्या फ्रेंडाले दुकानार एक सेल्समॅन आशिल्लो. पगार कितलो म्हाका खबर ना, पूण ताणें परस नोकरी सोडल्या कित्याक ताका बेकारी भत्तो मेळटलो. तो म्हणटा आपूण कितें ऑड जॉब्स करतलो, आपल्याक भरपूर टायम फ्री मेळटलो. तुगेली नोकरी आपल्या दिसभर गजालींचो विचार करपाक जाय. कारण दयानंद आनी सीएमान विधानसभेन पयर सांगलें पळया की दीन दयाळ जे स्वयंरोजगार योजना आसली तर तातूंतले गाडे ताणें खाली भाड्याक दिले. स्वता सीएम सांगता की आदाणे स्कीम ती फॉर्म्युलेट केली. तोच सांगता की अशे तरेन जाल्लें आसा. असो रिव्ह्यू एक जावपाक जाय आसल्या स्किमीचो. रिव्ह्यू जावपाक जाय आनी सरकाराचो एक प्रयत्न की लोकांचो हे स्किमीचो फायदो लोकांनी कसो घेवप आनी कसो दुरुपयोग हाचो करचो न्ही हाजेर एक स्पेशल सेल आसचे. एक्झॅक्टली. हांव ताका इतलेंच म्हणूं शकता की सोशल ऑडिट तशें तेचें जावपाक जाय.
but not only in Goa, No, it is entire country which needs entire it. country. इवन हांव अशेंय म्हणू शकता की इवन इन होल वर्ल्ड आणि भारत त्याचो आदर्श. न्ही गोंय आदर्श गोंय- जावपाक गोंय- शकता. गोंय बिकॉज ऑफ इट्स गोंय- स्मॉलनेस हय, हय, हय. कॅन बी इजिली मॅनेज मच बारीक सारीक ज्यो correct, गोष्टी correct. असतात त्या लाडली लक्ष्मीचे अर्ज जे आसा ते आमदारांच्या थ्रू कित्याक ताचेर आमदाराची सही कित्याक फक्त पॉलिटिकल एजेंडा दिसून येता. एजेंडा दिसता न्ही. हो संबंध तुमकां जर पारदर्शकपणा दवरपा जाय तुम्ही ई गव्हर्नन्स म्हणटा तुमी ऑनलायन फॉर्म अवेलेबल करात. बँकांतल्यान दितले म्हणून सांगले तांणी ते बँक अधिकाऱ्याचो ताचेर हें पुरो न्ही तातूंत किंवा आमदाराक खंयचो इन्वॉल्व gazette कित्याक officer करतात कितें तुमी. म्हणजे हय. प्रत्येक सबंद जे 4000 अर्ज जे आयले ते आमदारांनी सत्ताधारी आमदारांनी दिले हो जो आरोप जाता. हे अशे प्रकार थांबपा जाय की हातून ते डायरेक्टली तुमी ते त्याचे राजकारण जे करतात न्ही हें थांबपा जाय. खरोच जर तुमचो उद्देश आसा सामाजीक कल्याणाचो जर उद्देश आसत तर तो कशा तरेन आमी ते इम्प्लिमेंट बऱ्या तरेन करतले हाचो विचार जावपा जाय. स्थानीक स्वराज्य संस्था ज्यो आसात ताचें सक्षमीकरण जावचें पडटलें. ग्रासरूट लेवलचेर जे काम करतात तांच्या थ्रू त्यो स्किम्स जर इम्प्लिमेंट केल्यो जाल्यार तो लोकां पर्यंत पावतल्यो. नाल्यार हें राजकारण दर इलेक्शना पुरतेंच ह्या स्किमींचो राजकीय फायदो घेवपाचीच प्रवृत्ती जी आसा ती चलत उरतली. आनी सुनील बाब म्हाका दिसता की ह्यो स्किम्स इन टोटॅलिटी जर पळयले म्हणजे स्किम्सच पळयनासतना बाकीची पळयले फॉर एक्झाम्पल म्हाका दिसता की आमी वेलफेअर स्कीम म्हणटा आमी शेतकऱ्याक कितें तरी सपोर्ट प्रायस दितले आमी शेतकऱ्याक बाकीचे फर्टिलायझर हे सबसिडी दितले हे दितले ते दितले व्हेरी कमेंडेबल. पूण एट द सेम टायम जे लँड एक्विजिशन एक्टा भितर तुम्ही शेतकऱ्याले जमीनच व्हरता ताका प्रॉबेबली कॉम्पेन्सेशन मेळटा पूण तागे प्रोडक्टिविटी तुमी ते झिरो करतात. हय. म्हणजे ही वेलफेअर स्कीम एग्रीकल्चर वाडोवपाची इट इज नॉट अ वेलफेअर स्कीम एक्चुअली बट इट पीपल लूक एट इट एज वेलफेअर स्कीम. एट द सेम टायम लँड एक्विजिशन एक्ट लिगली एक खंय तरी एक टोटॅलिटी एक व्हडलो बिगर पिक्चर पळोवन अशे जे ड्रेकोनियन आनी आउटडेटेड जे लँड एक्विजिशन एक्ट आहा तो हे करपाक गरज ना. त्याच्यावर माझे असे म्हणणे आसा की महात्मा गांधीजीन जे सांगलेले की स्वयंपूर्ण खेडे स्किमीची गरजच ना. पण ॲक्च्युली तशें जायना. कित्याक आतां सद्या अशें जाल्लें आसा की वर्ल्ड इज नाव ग्लोबल विलेज आणि जगान जितके चेंज जाता म्हणजे वर्ल्ड इकॉनॉमी त्याचो फटको आमकां बसताच. सो आमी फ्रॉम रूट लेवल वी हॅव टू थिंक दॅट आणि तशें मॅनेज करपाची सद्या खूप गरज आसा. सुनील बाब खूप खूप महत्वाचो पॉयंट कळ्ळो पण अनफॉर्च्युनेटली वी हॅव टोटली रन आउट ऑफ टायम. पूण हे जे पळय खेड्यांतले जे पळय मेन हे आसा ते गव्हर्मेंटान मुखार व्हरचे. Exactly. अर्बन मायग्रेशन जाता ते कशे भशेन बंद करचे ह्यो स्किमी राबोवच्यो. सगळ्यान आमची स्ट्रेंथ जर देशाची खंयची आसत जाल्यार ती मॅनपॉवर आणि मॅनपॉवर व्यवस्थित जावपाक जाय. लॉप सायडेड जावपाक जायना. आणि दुसरें म्हणजे लोकांनी खंय तरी अवेअर जावन लोकांनी जागृत जावन ह्यो स्किमी कित्या खातीर हे जाणून घेवचे. हाजी फक्त पॉलिटिकल एजेंडा सोशल एजेंडा ना. हे जाणून घेवन अशे लोकांक निवडून दिवपाचे काय ना हाजेर विचार लोकांनी करपाचो गरज आसा. कित्याक शेवटी पॉलिटिशियन फक्त आपूण निवडून येता काय ना इतलेंच पळयता तो आनी कांयच पळयना. थँक्यू परेश बाब, थँक्यू सुनील बाब. अँड व्ह्युअर्स कीप वॉचिंग जर्नल स्पीक, कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया.